असले आमी निशेध मारीत रावतले आनी सरकार आमचें कांयच आयकोचो ना म्हूण आमी कितें करचें जें आमचें मन एकदम क्लियर आसा. फुडलीं पावलां आमी मारूंक आमी आयज हिशोब करया मुखार सरपाक. जाल्यार सांगपाचें म्हटल्यार तुमकां खबर आसा की हे कोंकणीक लागून आमच्या गोंयकार भाव भयणांनो नीज गोंयकार भाव भयणांनो खुबशे त्रास भोगलेले आसा, खुबशे कश्ट केलेले आसा, खुबशे रात आनी दीस पळयनासतना वावुरलेले आसा. पूण कितें जालें? कोंकणी आमची कोंकणी जाली पूण कसली जाली? देवनागरी. पूण आमकां जाय आसली कितें? रोमी लिपी जालेली. पूण तो आमकां मेळोंक ना. आमचेर अन्याय जाल्लो आसा. तेका लागून आमी आतां फुडें सरलेले आसा. हांव सोदमतां जे आमचे लिडर आसात, व्हडले व्हडले लिडर आसात, पूण कोणूच फुडें सरनात. पॉलिटिशियन आसात व्हडले व्हडले, पूण कोणूच फुडें सरनात. म्हाका दिसना कित्याक हे फुडें सरनात पळय ते. पूण हांगा सोडया हांव तांकां उलोव मारता, तांकां सांगूंक सोदता, म्हज्या मोगाळ भावानो, जे आमचे पॉलिटिशियन आसात फुडें सरात. जो आमचेर गोंयकारांचेर अन्याय जाल्लो आसा तो अन्याय भरून काडपाक तुमी आमकां तेंको दिवपाक जाय. रोमी लिपीक देवनागरी बरोबर तितलोच अधिकार आमकां मेळटलो. नाका मागीर आमच्या फुडले पिळगेक देवनागरी लिपीच्या सोंपक्यान रावून तिचे गुलाम जावन आमचे गोंयकार आमचे भुरगे मागीर खंय वेदेले. आमी पेपरांचेर आयकता की फुडें सरकारी नोकऱ्यांक देवनागरी लिपी वापरतले म्हूण. तेन्ना आमचे गोंयकार जे रोमी लिपी पासत झुजलेले तांचे कितें? ह्या सरकारान हाचेर विचार करचो. आनी म्हाका खात्री आसा जेन्ना सगळें बऱ्या मनान जाता, बऱ्या मनान सांगता, तेन्ना आमचें सरकार आयकतलो आनी आमचे रोमी लिपीक जी ओनीस जाल्या तिका आमकां नीट करून दितलो.